कोंकणी भाषेंतली नेक्रेथ्रा ह्या कार्यक्रमांत आमी आसाव देव बरो बेसता देव सुमेस्ता मोगाचेनो आज भोव सुंदर आनी भोव संभ्रम असो दीस म्हणयेत नव्या वर्सांत आमचो नवो कोंकणी साहित्य अकादमीचो कर्नाटक हाचो अध्यक्ष रवींद्रनाथ नायका आमच्या मध्ये आसा. एक बिझनेसमॅन, एक साहिती, एक ट्रान्सपोर्टर, एक रोटेरियन तितले मात्र नाही आणि एक बोगास व्यक्ती उलयतना कळटा गोड गोड तवता कोंकणीक एक गरज असलो व्यक्ती आणि आज तो अध्यक्ष जावन 18 महिने जाल्यात. आमकां ताका धरूंक भारी कश्ट जाले कित्याक म्हळ्यार तितलो व्यस्त मनीस कोंकणीन तितलें ताणें काम करच्या खातीर प्लॅन करता, ताच्या सांगता काम करता आनी ह्या फाटल्या 18 म्हयन्यांनी फाटल्या अध्यक्षांनी कितें मॅटां काडून गेल्यात त्या मॅटांचेर चलोवंक तो इतलो भारी सरको रितीन मॅटां काडून वेता की ताच्या विशयान आमकां अभिमान आसा. रवींद्रनाथ नायक कोंकणी साहित्य अकादमी कर्नाटक हाचो अध्यक्ष, तुमकां स्वागत. कोंकणी भाषेंतली नेक्रेथ्रा ह्या कार्यक्रमांत नमस्कार. 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 आमच्या सांगात आसा कोंकणी अकादमीचो आनी एकलो सदस्य नागेश अणवेकर, प्रत्येक सोनार तरी कवी आनीक त्या सोन्या पर्यंत उजळचो एक तोंड पळयतना कळटा ताचे हांसो आनी ताची सोबाय, ताचे कोंकणीचें काम आमी आयकून जाणाव आनी आज तोय आमच्या सांगात आसा, आमच्या अध्यक्षा सांगाता. ताकाय तुमकांय स्वागत. कोंकणी म्हळ्यार एक मायभास, म्हळ्यार आवयच्या दुधान तावन कितें रूस आसा ती जावन आसा कोंकणीची एक रूस. आनी आज रवींद्रनाथ नायक आमच्या सांगता अध्यक्ष जावन आसतना आमी ताच्या विशयांत पर्सन कितें म्हळ्यार मस्तपटी मंगळूरच्या चॅनलांक मंगळूरकारां विशयान मस्तूकच आसता. मस्त हांगा आल्ल्या कोंकणी काम करच्या विशयान मस्तूकच आसा. पयशिल्ल्या दांडेली, अंकोला आनीक उत्तर कन्नडांत तावन येवच्या ह्या अध्यक्षा विशयांत मस्तून काही कळीत ना म्हणल्यार बरें जाता. मस्तपटी ताणें माध्यमां म्हाका सांगचें पडटा. आमी त्या देखून ताका हांगा हाडून बसयला. तुमच्या विशयान तर सांगा, तुमी हांगा भितर कशें पावले? प्रथम जावन सगळे आज V4 न्यूज चॅनल आयकेचे आणि दर्शक पुरा लोकांक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी अध्यक्ष जावन आणि मगेल सगळे सांदे तर्फेन तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आणि आज हे एक V4 न्यूज चॅनल येवच्याक खूब खुशी पावत म्हाका. एक दूरदर्शन चॅनल अकादमी हाडून बसयचे एक व्हड विशय, आमकां खुशी विशय. आज तुमी विचारले हांव खंयच्यान हांग पर्यंत मंगळूर पर्यंत येते हय अकादमी अकादमी हांव सगळे कडेन व्हरलात. आतां अकादमी ऑफिसाक हांव घरसून पावचे म्हाका बसासून पावल्यार 11 hours, कारासून आयल्यार म्हाका 6 की 7 hours जाता. तशी एक म्हगेले युजल हें तुमकां कळयचें म्हण सांगल्यार तशी म्हाका खूब इतली खुशी बी आसा. कोंकणी खातीर हांव कोडयाल पावचें, कोंकणी थोडीशी लोकां मुखार दवरचें, एक जबाबदारी सरकारान दिल्लें, एक कोंकणी मोगीन जावन थोडीशी हांव बी शिकचें एक अवकाश मेळ्ळा म्हाका. तशी हांव उत्तर कन्नडा जिल्हे हळयाळ हे तालूक आशिल्ले. आतां हांव आशिल्ले गांव तालूक जाला दांडेली. तशी थंयच्यान हांव हांगा पर्यंत एक कोंकणी परमळ आतां हे करतले आसा. तुमगेले सगळ्याले एक वेवस्था म्हणटा कोंकणी वेवस्था म्हणटा अशी आसा, एक गांव न्ही सगळे पुरा कोस्टल बेल्ट एक कोंकणी परमळ आसा. हांव गेल्ले कडेन कोंकणी वा अशी आसा. एक सुमधुर भाशे घेवन वच्याक मस्त इतलें खुशी पावता. तुमी आतां म्हाका मस्त इतलें विचारलें आसत
कोंकणी अकाडेमी कशी आता तेलन होरतले म्हणून सांग आता उत्तर कन्नडा एक प्रथम अध्यक्ष जावन म्हाका कितले धैर्य येवच्याक एक 8 अध्यक्ष पुढचे 8 अध्यक्ष दक्षिण कन्नडचे म्हाका बीजेपी सल्तानात हय हय पहिलो अध्यक्ष बीजेपी सल्तान हय 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 थंयच्यान आतां पर्यंत रॉय कॅशलन पर्यंत म्हाका सहकार दिल्लो आसा काम करच्याक प्रोत्साह दिल्लो आसा तशी हांव तेमगेल प्रोत्साह मार्गदर्शनात मुखार काम करच्याक एक 18 म्हयन्या भितर थोडेशी काम केल्ले म्हणून लोकांक सांगते आसात तुमच्या तुम्ही आता आमकां आता बोली 42 आसात विंगड विंगड बोली आसात 42 तांच्यामध्ये तुम्ही काम करतना तुमचा आता या 18 महिन्यांनी अनुभव कसो आसा हय आता म्हाका हांगा V4 चॅनल येवन बसले तेन्ना तुमी मिस्टर रेमंड ते क्वेश्चन कशी विचारतले हांव म्हाका आन्सर दिवं तेन्ना थोडीशी दिक्कत जातकी कशी म्हणून म्हाका भंय आशिल्ले तेन्ना एक कोंकणी एक अशी भास आसा कोणी खंयचे बोले उलयल्यार बी तेका दुसऱ्याक कळटा ते एक हांव मस्त म्हाका एक अनुभव अभिनंदन पटयता हो बी बारी करेक्ट सांगता आसात एक तितले मात्र नाही एक आमचो सोनार माम आसा सांगाता आमचो प्रभू माम आसा तुमकां सांगाता काही उणे नात पिल्लर सारता तुमचे पिल्लर मजबूत आसात नागेश आणवेकर माव आता तुम्ही सोनार जावन सगळो दीस सोनाराचे काम करचे दुडू जाता आसता हेणे ताच्यामध्ये साहित्य कशी जालें सर खरें सांग म्हणल्यार आनी अकादमी सर पावल्यात खरें सांग म्हणल्यार एक साहित्य म्हणल्यार देवाल दिल देणेत ते गिफ्ट ऑफ गॉड म्हणटात कित्याक की म्हणल्यार हांव जन्मल वटार येल्लापूर तालुके मंचिकेरी आमगेल तो वटार आशिल्लो की एक जानपद क्षेत्र यक्षगान क्षेत्रा भितर खूब काम केलें तसले लोक आशिल्ले खंय शाळें वयतना कॉलेजा वयता हायस्कुला वयतना म्हाका तो यक्षगान आवड मागीर बापायल बरोबर वचून घेवन खूब लागले ते मना भितर खंय की बसले बसतले मागीर न्हिदले बापाय उठून जागोन हाडटाशिल्लो गल्ला मलेनाडूचे बडा बडगू ते म्हाका मना आशिल्लें ते साहित्यात आवड लागली आणि म्हाका हळगन्नडा हे गमक काव्य म्हण आशिल्लें न्ही तेन्ना शाळे भितर हे श्रावण मासा गमक कार्यक्रम करताले देवळांत वचून मुखार वचून बसचे तिंगेल ते प्रवचन आनी व्याख्यान करचे ते खंय की मागीर मना भितर आशिल्लें अरे देवा आमी बी वृत्ती आमगेले सुवर्णकार साहित्या भितर करता म्हण दिसले तेन्ना म्हाका कितले 35 वर्सां फाटी कितें तेन्नाच आशिल्लें आनी सर सांग तुमकां एक सांगता आमगेल दैवतना भितर अच्युतदास आणि तुमचे गणेश पॉप्युलर बरे आसात आमी ते लेवलाक आमी तिंगेले आदर्श घेवीत सोडला रे केन्ना प्रातस्मरणी बरे संकीर्तन आणि ऐकले आणि आमगेल दैवन समाजा भितर साहित्य असले कलाकार मस्त उणे ते उणे आसक्ती ना उद्योग सोनाराग आता म्हाका विचारतात घरले बी विचारता मागीर फॅमिली भितर विचारतात तू कितें रे तू फाटी मुखार म्हणटा कामधंदो केला कितें 2 पयशे मेळटा जीवन कितें रे मुखार अशें म्हणटाना हांव सांगता हांव डिफरंट मॅन म्हाका देवान दिल मागील जिवनाक कितें आसा तें हांव कमयलां म्हाका जावका बट वॉट एवर यू डू वर युवर सोसायटी म्हणची म्हणल्यार मागीर मातृभाशा कितें करता म्हणचें मना भितर केन्ना आशिल्लें तें म्हाका अभिमान आसा की हांवें केल्लें म्हाका अभिमान आसा लोक सांगतात की कोंकणी भितर यक्षगान हाडचे प्रयत्न केले खरें सांग तुका म्हाका अभिमान आसा आणवेकर माम तुम्ही बारी सुंदर रितीने उलयता आसात आमच्या मध्ये आम्ही एक सेक्शन येवन एक ब्रेक काडुच्या हातू आसा वीक्षका आमच्या मध्ये अध्यक्ष कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष आसा सांगता सदस्य आसा आम्ही एक ब्रेक काडून येता ब्रेक स्वागत म्हणून कोंकणी भाशेंतली नेकृत्र ह्या कार्यक्रमात स्वागत मोगाचेनो आयचो आमचो हांगासो सोयरो जावन आसा रवींद्रनाथ नाईक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष आनी आमच्या कोंकणींत खूब ताणें सगळ्यांचे मोना जिखलो येदोळच ह्या 18 म्हयन्यांनी आपल्या कामाद्वारे ताणें मोना जिखल्यान आनीक ताच्या अनुभवांत ह्या 18 म्हयन्यांनी साबार तरांची कामां केल्या
आम्ही त्याच्याकडे उलीत येत असो लिहाव आणि परत ताजे दर्शन येतो तुम्ही केल्ले ते कामां आमचे अकाडेमी जावन लिंक जावचे कोंकणी पीठ जावंक पुरो MA जावंक पुरो कितें पुरो केलें तें हय अकाडेमी सरकारान दिल्ले एक जबाबदारी घेल तेन्ना जून 22 तारीख म्हाका 2017 तेजे उपरांत आमकां एक क्रिया योजने करचे आनी आमकां अकाउंटाक पयशे येवचे तेन्नाच आमी काम करचे ते वटू आमगेले सिस्टमा भितर आमी एक काम करीत तेन्ना ऑगस्ट 20 तारीख आमगेले प्रथम मान्यता दीस आचरण करचे एक आमकां अवकाश तेन्ना स्पेशल परमिशन घेवन सरकारान स्पेशल परमिशन दिवन आमकां एक कोमटा गांवांत एक व्हड एक कार्यक्रम 2 दिसाचे आमी मान्यता कोमटांत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तेन्ना आमकां इमिडिएटली MA कोंकणीचे एक विशयांतू तेमकां स्टुडंट्साक एक मोटिवेशन खातीर तेमकां स्कोप दिवका म्हण सांग संध्या कॉलेज कोंकणी मंगळूर विश्वविद्यालय चलते हय तेमकां एक फीस दिवचे खातीर आमी अनुदान म्हणसर कोण कोण शिकता तेमकां अकाडेमी फीस दिल्यार मुखार वर्ष आनीक जास्ती लोक येता म्हणसान एक उद्देशान अनुदान हय हय ते आमी तुरंत हांव आयले उपरांत दिल्ले तेमकां हय ते एक स्टुडंट आयले हय स्टुडंट्स तरी स्टार्ट आशिल्ले ते आमकां आमी एक तेमकां एक मोटिवेशन करचे खातीर आमी केल्ले तेजे नंतर आमकां दिसलें ही एक संध्या कॉलेज हांगा चलतेर आसा कोंकणी पीठ चलतेर आसा हे एक व्हड काम केल्लें आसा फुडले अध्यक्ष आमकां एक चॅलेंज आमकां बी एक पीठ हाडका असले एक उत्तर कन्नडा लागीं खंय तरी एक आमी पावका हे विशयांत पावका म्हणसान एक धारवाड युनिवर्सिटी KUD धारवाड युनिवर्सिटी भितर एक कोंकणी पीठ आमी हाडिल्लें आसत लास्ट इयर हे आतां प्रोसेस चालू आसा आमकां सरकारान दुड्ड पावचे ते वटू क्रिया योजना सेट जावचे ते प्रक्रिया चालू आसा हय हय पुरा धाडला फक्त आमगेले फायनान्स डिपार्टमेंटासून एक पयशे थंय पावचे ते वटू बेसिक एक बजेटिंग हय हय बजेटिंग आसा ते तेजे वयर आमी काम करते आसा बरो विषय व्हड एक विशय ते करच्याक आमकां मस्त खुशी आसा आनी ऑगस्ट 20 तारीख नंतर आमकां एक इलेक्शन येवचे एक भंय आशिल्ले इलेक्शन येवचे तेन्ना एक कार्यक्रम आमी केन्ना पर्यंत करचे ते वटू विशयांत आमी आमगेले सदस्य आमी बसून विचार करचे आमी खंय इलेक्शन येताना तुमची परिस्थिती कितें जाय ते एक इलेक्शन केन्ना अनाउन्स जाता ते एक आशिल्ले तेन्ना आमी अतंत्र रीती मतींत वगतली येवं नासली बट अतंत्र मतींत वगतले हय तशी आमी एक विचार केले आमकां एक व्हड एक विशय म्हणल्यार कोंकणी मान्यता मेळ्ळे रुपयाळो महोत्सव सिल्वर जुबली कार्यक्रम करच्याक एक विशेष आमकां विचार घेवन आमी सरणी कार्यक्रम म्हणून केला सरणी कार्यक्रम कितली केली आमी 30 वयर 3 33 हय 33 ते कार्यक्रम करच्याक आमकां लागिले 6 months and 6.5 months सगळ्यांनी 25 वर्सांक 25 करचे हय तुम्ही आनी 8 सोड केलात हय हय आमी 25 करचे विचार केल्ले आमी पावले आमी ते कार्यक्रम म्हणून एक कार्यक्रम करचे तेन्ना आमी पावचे आउटशूट म्हणटात तुवें रनवे तावन आउटशूट हय पूर्वभावी सभे करता आमी खंयचे बी कार्यक्रम पूर्वभावी सभे केले नंतर आमी एक कार्यक्रम करचे तशी 6 म्हयन्या भितर आमी डिवायड केले तेन्ना डेज एवरी 6 डेजाक एक कार्यक्रम केला इन्क्लुडींग पूर्वभावी सभे ते केरळा गडीबाग कोंबडे वरू गोवा वरू तशी पुरा राज्यभर आमी काम केलें मैसूर कार्यक्रम केल्ले तेजे उपरांत हर एक
प्रदेशांतांकून एक एक अकॅडमिक मेंबर आसा कोंकणी अकॅडमी हय 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 आणि त्यांच्या अंडर तुम्ही डिसेंट्रलायझेशन कनी प्रोग्राम करतात म्हणजे हय तुम्ही हय हय ओहो नेगी तशी ते आता हे कुंबळेचो आमचो माम आसा हे कुंबळेचे त्याच्या अंडर एक के लक्ष्मण प्रभू आम्ही कुंबळेचे आम्ही कारवारचे कार्यक्रम करताना कारवार भागाचे एक 4 मेंबर असतात तशी कार्यक्रम करताना आमकां सवलत बरे आसा कार्यक्रम खुशी पावता आम्ही कार्यक्रम हंकर्या ते नागेश अणवेकर आमी एक साहित्य जेवण आमकां पूरक एक हे दिल्लो आसा हांगा कार्यक्रम करया हांगा उत्तर कन्नडा हर एक तालुका कार्यक्रम करया म्हणून सना मुखार पावले तशी आमी 33 कार्यक्रमाक एक आमगेले हेजे गुरुत्व केले तशी आमी दांडेली दंडकारण्य उत्सव म्हणून सांग 3 दिसांचे दांडेली पावल तेन्ना लोकांक कळटा दांडेली सगळे कोंकणी लोक पावका तेन्ना कळटा दंडकारण्य कशी आसा म्हणून सांग ते एक व्हड ते फेब्रुवारी 21 फेब्रुवारी ऑफ 2018 हा 2018 होडे कार्यक्रम तेन्ना आमी वार्षिक कार्यक्रम प्रशस्ती प्रदान गौरव प्रशस्ती पुस्तक प्रशस्ती सांगतात केले वार्षिक कार्यक्रम सांगतात करतले नाही ते वार्षिक कार्यक्रमात ते तांतू हे करून तुमकां जालें नाही आता अणवेकर तुम्ही म्हणाला ते म्हणतात की तुम्ही त्या साहित्य तुम्ही ओढवली म्हणतले आमचे जॉब सांगता येता आम्ही कोंकणीचे कार्यक्रम पहिले करचे किती केले तुम्ही त्याच्या म्हणजे तुमच्या गावात आता तुमका कोणी कोंकणी म्हळ्यार मंगळुरान ती कशी जोर आवाज असता तुमच्या गावात कशे ऑर्गनायज करून तशी म्हणल्यार आमगेल कारवारा भितर 90% लोक कोंकणी उलयतात थिंग कितें जाला आमी घरले सगळे कोंकणी उलयतात आनी कितें ते कोंकणी कार्यक्रम कोंकणी भाशेचे ते कार्यक्रम केला तिंगेल एन्व्हायरमेंट कमीच उरता आनी साहित्यीक जाणगेन उणेच उरता आमी घरा उलयतना रे आनी काय स्टेजार उलोवचे म्हणून तशी आनगेन साहित्यीक वातावरण कारवारा भितर तशें म्हणल्यार हांव उणेच म्हण सांगूंक शकता जाल्यार तर आमगेल अध्यक्ष मामाल कितें सपन आशिल्लें आम्ही सगळे गांवां वचका सगळे खेडे गांवांत सुद्धा कोंकणी भावान बंड वचून आंगणात वचून कार्यक्रम करका विचार दवरून घेवन अवंदू मुखारले योजनान घेतला आनी आमकां ओट्टू लोक सदस्य लोकां कडेन हितार घेवन मनान घेवन तेणी एक सलहे सूचने घेवन तेणी काम करतात ओट लोकांक सादी गव्हर्नमेंट बदलतली तुमकां एक ते लक्क जालें काही नाही कंटिन्युटी ऑफ द अकॅडमी आमगेले ओट्टू कार्यक्रमाक तिंगेले सहमत आसा केल्यार बरें जातलें म्हणून तिंगेल ते मनात की आम्ही बी काम करते सगळे लोक घेऊन काम करचे कस नाही लोक सह जावची ना तितले तिंगेल ते एक सहना शक्ती म्हणजे तो रोटरीत आशिल्लो रोटरीत असिस्टंट गव्हर्नर जाऊन काम करचे काही लहान विषय नाही बरे 3170 नो 317 रोटरी असिस्टंट गव्हर्नर आसलो म्हळ्यार रोटरीत काम करचे काही धाकटो विषय नाही ते सगळ्यांक वट्ट घालचे आणि कारवारा भितर कोंकणीचे कार्यक्रम आम्ही सुमार इतले केल्ले आसा गेल्या वर्सा बी एक ते समुद्र येळेर कार्यक्रम केल्ले त्याच्या नंतर अनेक 2-3 कार्यक्रम केले आमच्या सगळ्यात नागेश अणवेकर मस्त महत्ववंत आणि तालंतवंत सदस्य आमच्या मध्ये आसलो आम्ही हे संवादाची प्रक्रिया अध्यक्ष लागी मुखार सुरवरता आणि या संवाद जावन या ब्रेक सांगता नागेश अणवेकराक आम्ही विदाय मागता तुमच्या मुखल्या कार्यात बरें जावं दी मुखल्या सेक्शनात आम्ही अनेक सदस्यांक हांगा हाडटा जाल्यार तुमकां देव बरें पडटा आणि हांगासर येवन कोंकणी मायच्या लोकांक कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र म्हणून एक काम तुम्ही एक नेकेत्र कोंकणी भाशेंतले धन्यवाद तुम्ही आमच्या संगत आयिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं देव बरें एक ब्रेक घेवया आनी मुखलें सेक्शन दे कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमात तुमकां परत स्वागत करता या तिसऱ्या ब्रेका उपरांत तिसऱ्या सेक्शनात तुमकां हांव स्वागत करता पयले एक माहिती दिवंक शकता हर एक अभ्यासतर दीस 7 ते 8 पर्यंत हे कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र कार्यक्रम V4 न्यूज हातूंत लाईव्ह चलता आनी उपरांत मरुप्रसार शुक्रारा दीस 3:30 ते 4:30 पर्यंत संजेर मरुप्रसार जाता आनी तुमच्या मध्ये कोणी आपूण कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र
ह्या कार्यक्रमाचो योग्य म्हणून दिसता तांणी आमकां संपर्क करचो. हांव जावन असो तुमचो होस्ट ह्या कार्यक्रमांत रेमंड डिकोना पिंगारा पेपराचो संपादक. मोगाचेनो हे कार्य B4 न्यूजांत मात्र मेळटा आनी लक्ष्मण कुंदर हाच्या मालकपणार हे आमकां प्रसार करूंक अवकाश करून दिता. आमच्या मदें आसा रवींद्र नायक कोंकणी रवींद्रनाथ नायक आमच्या कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष आनी ताचे प्रकार कोंकणींत ह्या फाटल्या 18 म्हयन्यांनी तांणी केल्लें साधन निजायकी होगळीक पावो. आमी तो अध्यक्ष तेन्ना पयशिल्लो मनीस म्हणटले पूण कोंकणीक तो लागशिल्लो म्हणून हांव ताणें रुजू करता केला. नायक बाब सांगा तुम्ही कितें पुरो केलें म्हणून सांगा. न्ही हे पटी आमी कोंकणी जागृती अभियान म्हणून सांगून विचार केल्ले. कोंकणी जागृती अभियान कोणाक करचें? कोंकणी जागृती अभियान लोकांक कोंकणी उलयचे शिकयचे खातीर न्ही, कोंकणी मोग हाडचे, कोंकणी कार्यक्रम करतना लोक थंय पावचे. आमी होडेक हॉलांत कार्यक्रम करतात. हांव न्ही सगळे अध्यक्षान केल्लो आसा. थंय लोक कोंकणी लोक पावनात, तेमी घरा उलयतात, कोंकणी मोगीन आसात घरांत जाल्यार तेमी तितले जागृत जावन कोंकणी भास उदरगती खातीर तेमी हॉला पावका, कोंकणी साहित्य वाचन कोण करतात थंय पावका, थंय पळयका, तेजे विचार कशे आसा ते घेवका. ते सोलो नेवच्या दिसले एक तुम्ही एक जागृती करूंक जागृती ते जागृती आमी एक शीर्षिकेन तो केल्लो आसा. हल्लीसून दिल्ली पर्यंत, दिल्लीसून दुबई पर्यंत म्हणून. आता दुबयांत काही संमेलन करची आलोचना आसा म्हणटात. आता आमी हल्लीसून प्रारंभ केलात. आता हल्लीसून प्रारंभ केले तेन्ना आमी कशी वयतात, आमी तेजे भितर अनेक शीर्षिके आसा. घर आंगणांत तूं कोंकणी परमळ म्हणून ते परमळ कशी होगा. आता आम्ही एक गल्ली गेले, कोंकणी लोकाले पुरा 4 घरात 5 घरात सगळं वोट जावन एक घरा अंगणात बसले, बसून सांगले आम्ही कोंकणी शिकायचे आयल ना जाल्यार कोंकणी राखची तुमका तुमगेलो वयर जबाबदारी आसा. आमक दिली जबाबदारी, सरकारान जबाबदारी तुमगेलो थोडे दवऱ्या म्हणून हांगा पावयले आसात म्हणून संवाद करूंक ते जबाबदारी तेमगेल न्ही. कोंकणी अभिवृद्धी कोणाला जाता एक अकादमी करता सगळे लोक पावका न्ही. अकादमी इज प्लॅनिंग. प्लॅनिंग. आता प्लॅन घेऊन मुखार गेल्ले तेन्ना आमी सांगचे पेरंट्सा कडेन सांगचे शिक्षण दिवचेन्ना तृतीय भाषा कोंकणी 6 से 10 पर्यंत तुमकां आसा. उत्तर कन्नड जिल्ले भितर ऐच्छिक भाशे आमी घेवका. हिंदी घेतात, संस्कृत घेतात, अनेक भास घेतात. भाषे खंयची बी आमी विसरची न्ही जाल्यार कोंकणी आमी मायभास जेवन आमी तृतीय भाशे कॉन्फरन्स करच्या विशयात काय संमेलन करच्या विशयात आता दिल्ली दुबई न्ही. आता दिल्ली पर्यंत पावत तेन्ना आमी हळडीसून प्रारंभ केल्ले, दिल्ली पर्यंत पावतले. आता दिल्ली पर्यंत पावची कशी. आता आमी कारवारसून आता कुंदापूर पर्यंत पावतले. कुंदापूरसून मैसूर बेंगलोर पर्यंत पावून मागीर आमी मुंबई एक कार्यक्रम आसा, गोवा कार्यक्रम आसा गोवा, आणि आमी दिल्ली कार्यक्रम जे फुडें आमगेले वार्षिक कार्यक्रम एक आयोजन करचे आसा, प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम आयोजित करचे आसा. तेचे उपरांत आमी दुबयन तो कार्यक्रम करचे प्लॅन केल्ले आसा. हय दुबई कार्यक्रम म्हणून जाल्यार आमगे दर्शकाक सांगचे इतलेच दुबई कार्यक्रम आमी आमगेले पयशे घालून वचचे आसा. सरकारान तेजे पयशे दिनात. हय जाल्यार कशें आसा थंय कार्यक्रम करच्याक कोणी कोंकणी मोगी न्हू खंय दुबयसून आमकां सांगता तुम्ही या आमी हांगा कार्यक्रम करा म्हण सान आमी ते प्रयत्न करते आसात. ते प्रयत्न आमी एक साकार जेल कुडले आमकां कलाविद थंड थंय कोण कोण स्पॉन्सर करतात तेमी दक्षिण कन्नड, उडपी जिल्हे, कारवार जिल्हे एक 5-5 6 एक तंड कलाविद तंड तेमी स्पॉन्सर केल्यार होडेक विश्वमट्टाचे एक कार्यक्रम करचे आमी विचार केल्लो आसा. विश्व कोंकणी जागृती अभियान समारोप समारंभ 2 दिसाचे होडेक कार्यक्रम करच्याक आमकां एक मन आसा. ते मनाक कोंकणी मोगीन कोण कोण आसात मुखार येवका आहे. आमच्या सांगता तुमचो सांगाती अकादमीत सांगाती आमचो कुंबळेकार लक्ष्मण प्रभू आसा.
स्वागत लक्ष्मण बाबा तुमका अकादमीत तुमचे नाव तुमचे जीव ऐकलं तर गट ऐकत असा आम्ही हरिअप कोडे साहित्य तुम्ही संघटक तुम्ही राजकीयात असात आणि सगळे नाही असात आमच्या अध्यक्षावरटूक काम करताना तुम्ही किती सकत घेतल्या आणि किती करतेत असात प्रथम जावनो या दृश्य माध्यमातून पुरा जनाके नमस्कार सांगता इथे म्हणा रे हांव एक गडी भागातून येयलो एक सदस्य गडी म्हणून कर्नाटक आणि केरळा मध्ये कासारगोड कोंकणी कोंकणी म्हणतात हांव एक सामाजिक राजकीय जावन काम करता आशिल्लो इतके एक अध्यक्ष मामालांतू हांव हांगा सदस्य जालो ह्या टायमार हांव उदगास काडूं पावता आमगेले सचिव जावन आशिल्ले आर.व्ही. देशपांडे मामाक आनी रमानाथ रायक हांव चिरऋणी जावन आसता आनी अध्यक्षाक एक अकादमी सदस्य केलेल्याक हांगेलो काम करतना बदा जावन म्हाका कोंकणी बगे कसलें गोत नाशिल्लें बट आत्तां म्हाका भारी खूश जाता हांगलो सक्कड गांवांत आमी लास्ट टायम आमगेले रजतोत्सव रजत रुप्याळ महोत्सवार एक 32 कार्यक्रम केल्ले हय 33 कार्यक्रम हांव हांगेलो पुरा कार्यक्रम 2 कार्यक्रम सोड बाकी पुरा कार्यक्रमाक हांव अटेंड केला म्हाका आनीक खुशी कसं म्हळ्यार कोंकणी अकादमी भितर पुरा भाशा उलयतले तांतूं हिंदू आसा मुस्लीम आसा त्या अकादमी भितर मुस्लीम आसा बडकलचे आत्ताचे हे परिस्थिती जनांक गेले ते मान घेवचे हे करते त्या पुरा वट्ट घेवन कॅपॅसिटी असते कोंकणी अकादमी 4 बोलीचे आणि मागीर कितें म्हळ्यार तुम्ही पुरा दोरके पुरा कले आमगेले दुदांत साखर आसले म्हणजे खंय करता ती आनी स्वीट करता ती ते केन्नाय एप्रिशिएट करचे विशयी जाल्यार एक सांगू अध्यक्ष मम्माले अध्यक्षपणा रे आमकां सुमार इतलें शिकूं मेळ्ळें सुमार कोंकणी बग्गे आमकां मुखार वचपाक सुमार एक मार्गदर्शन दिलें हांनी त्या मार्गदर्शनार आमी वता आसच म्हळ्यार तो फुडेंच सांगता आशिल्लो कितें कसं म्हळ्यार म्हाका ते सगळे सदस्य एकलेक हांव एक सदस्य म्हण घेता म्हाका गुरकार कितें दिल्लें मात्र जाल्यार आमी वटूक डिस्कस करून ते काम करता ते म्हणले ताणें उल्लेख केले तुमगेल्या पयले तुमी तुमचे बूक कसले पब्लिश जाल्ले आसा की हांव तेच सांगलें साहित्य जावन येयलो न्ही हांव सामाजीक धार्मिक राजकीय संघटक जावन संघटक कोंकणी संघटन करता जाल्यार तुमगेले तसले एक जण जावका कुंबळेन तुमी गडी नाडान कसो बडा प्रोग्राम केलेले पुढे आतां सुमार कार्यक्रम केल्ले आशिल्ले आमी एक ते गडीनाड कोंकणी संघ म्हणून केल्लो आसा तांतूं आमी सुमार कार्यक्रम केल्लो आसा म्हयन्याक 2-3 कार्यक्रम करता आशिल्ले मागीर केलो आमी क्रीडाकूट करता आशिल्ले एक अकादमीसून एक कार्यक्रम अकादमीतून एक कार्यक्रम अकादमीचे लास्ट डिसेंबर 17 लास्ट इयर 2017 स्टार्ट एक कार्यक्रम कुंबळ्यांत केल्लो पुरो अंक ओट्टू घेवन एक चर्चा हॉला भितर आमी कार्यक्रम केलो बार इतले कुंबळे हॉलांत चर्चा हॉलांत कशे आता तुम्ही कोंकणीचे फुडार मुखार व्हरून वतात मामा आदेश माम तुमची ती कार्यक्रमांची यादी कशी आसा कार्यक्रमाची यादी म्हणसर आता तुमकां सांगलें कोंकणी जागृती अभियान कोंकणी जागृती अभियाना जातेर आमी अनेक विशेष एक हेजे भितर आता दर्शकाक आमी एक दाखोवन दिवचे सामाजीक विशयान तो एक विदेशांत कोंकणी परंबळ म्हणून नाही हे एक बुक एक एग्जाम्पल म्हणून सांग तुमकां दाखयचे हे सान बुक 30 पेज to 40 पेजेस आसा हे पेज सामाजिक विशयान तू 100 बुक तयार करता हो सामाजिक विषय सामाजिक विषय म्हणून जाल्यार हे एक प्रथम जेवण आमकां एक मॉडेल एक बुक केलें आमी हे बुक कशी आमगे विचार कशी म्हणून जाल्यार कोणी आता व्हड एक बुक केल्यार 100 पेजेस 200 पेजेस केल्यार कितले रुपये दवरूंक जाता ताका हे 30 to 45 पेजेस नाही रुपये कितले जाता 10 रुपीस 15 रुपीस जाता नाही हे विदिन 15 रुपीस येता विदिन 15 रुपीस येता रुपयाचे विषय न्ही विषय कितें आसा आता एक 100 पेजेस आसा तुम्ही दुडू दितात 100 रुपीस तुम्ही घोऱ्या वचून दवरतात ते वाचनात तुम्ही हे सामाजिक विषय तुम्ही 15 मिनिटा भितर वाचून काढचे
वनीत डेमी असतो हय आता खंय बसले तुम्ही वाचले पुरा विषय 40 पेजेस बुक करूंक हय रेडी करतात हय 100 बुक्स आमकां रिलीज जातले 100 बुक्स 100 विषय 100 विषय हय तशी एक काणी नाही नाटक नाही केला तुम्ही आता एक कर केला रेडी असा 68 आमचा अध्यक्ष काही उड्या असं नाही पुढे दाखवचे एक व्यवस्था ते करता असत आमच्या मध्ये ही तिसरी ब्रेक आम्ही घेता आणि आमच्या मध्ये ते असत मुकल्या सेक्शनांत आमच्या सांगत आनी कुतूहलाच्यो विषय आमचो लक्ष्मण प्रभू आणि अध्यक्ष नाईक माम उलोवचेर आसात रावा एक मध्ये ब्रेक काढूया कोंकणी भाषेतली नेकेत्र या कार्यक्रमात आम्ही हांगासर आसा आमच्या मध्ये आसा रवींद्रनाथ नाईक आमचो मोगासो कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष आनीक आमच्या सांगात आसा कुंबळे लक्ष्मण प्रभू संघटक कोंकणी सुमोगी आणि आपल्या कामाच्या मध्ये भोव अद्वितीय रितीन कोंकणी मुखार व्हरचो अध्यक्ष म्हाका अशें सांगतलो आमी एक विशिश्ट प्रोग्राम करता आसा कोंकणी उरोवच्या खातीर जलांत कोंकणी करता विदेशांत कोंकणी करता सगळ्यांनी कोंकणी करता मागीर कितें करता तुमी युनिवर्सिटी लेवलार करतात की या इतर कितेंय युनिवर्सिटी लेवल गोड कितें करतात गोड गोड युनिवर्सिटी लेवलांत जानपद कला आसा न्ही जनपद कला MA स्टुडंट्साक हंपी युनिवर्सिटी भितर आमी दवरतले ते एक विशेष योजना धारवाड युनिवर्सिटीक तुम्ही पिटा करूंक बेजीक काम केला हांगा मंगळूर युनिवर्सिटी ऑलरेडी पिटा आसा हांगा MA जाता कुवेंपू न्ही तुम्ही म्हळें हंपी युनिवर्सिटी करता म्हळ्यार विस्तार कोंकणी विस्तारून आसा तुमच्या ह्या फुडारपणाक आनीक विस्तार आसा म्हणजे मागीर आमकां एक निवेशन जावका आनी बरो बारीक काम चलता आसले पयले तुमी कितून भोंवल्यात अशी कशें आसा आमी आशिल्ले ऑफिस आतां लालबाग कॉर्पोरेशन बिल्डिंगांत आसा आमी भाडे दिवन आसात आमी आयल दीस हांव विचारलो आमी कितले भाडे दितात इतले भाडे दिता की विचारल्या नंतर एकदम चकित जावन आमी निवेशन कित्याक घेवचे बद्दल तितले सिरियस जावन काम करनी म्हणून ते विचार केले तेन्ना फुडले अध्यक्ष ते विचारांत मस्तितले काम केल्लें आसा ते जागो घेवचे आमी जागो पळयलो जागो एक आनीक 3 लोक पळयल्ले आनी एक समुदाय ते जागो जाय म्हूण सांगून बसले ते वटू आसले तेन्ना आमकां लास्ट मोमेंट लास्ट सरकार आमकां हे जागो तुमी घेया म्हूण सांगचे एक उत्तर आमकां पावचे तुमगेले जागो म्हूण सांगून उत्तर पावचे देरीन आमकां लास्ट मोमेंट ते मेळना चुकून गेले आतां एक विषय म्हण जाल्यार आमगेले पुरवा दर्शक कोंकणी मोगीन कोण आसात हे भाग हे भाग ना जाल्यार उडपी भाग खंय बी एक आमकां निवेशन एक एकर दिल्यार आमी कोंकणी भवन बांदतले कोंकणी एक स्वतंत्र एक कट्टड जावन हय आता सगळे रेडी आसा तशी तुमकां सगळ्याक एक विनंती आसा तशी उत्तर कन्नड जिल्ले एक जागृत जावच्याक थंय बी एक कोंकणी भवन जाय थंय कोंकणी भवन जावच्याक आता थोडीशी एक आमकां आसक्ती दाखयल्ले दानी आसात हेजे मुखार जागाचे कुमटा आदी कुमटा नेक्स्ट थंय आतां हे जे पयले आतां उडपी आनी मंगळूर पयले ते जागो मेळ्ळे आमी एक भवन न्ही आमी फर्स्ट भवन खंय जाता थंय आमी ऑफिस व्हरचे तशी आसा तशी हे भागाचे कोण मोगीन आसात आमी हांगाच पयले हांगा रावा हांगा निवेशन दिता हांगा रावचे म्हणून मुखार आयल्यार ते संतोष विशय आनी मागेले टायमात एक कोंकणी भवन कोंकणी ऑफिस एक व्हड आमगेले काम जातले म्हणून आमगेले आशा आसा तशी
आमी 100 बूक आनी एक सर्टिफिकेट कोर्स म्हणून सांग भुरग्यांक केल्लो आसा. सर्टिफिकेट कोर्स 10 hours, 20 hours, 30 hours, 60 hours सगळे हायस्कुलांत आमी करता आसत. ते भावगीत एक संगीत तरबेती शिबिर, नाटक तरबेती शिबिर. अकॅडमीत येवन तुम्ही ऍप्लिकेशन गेल का गे? नाही, आमकां विचार कोणी एक ऍप्लिकेशन घाल्ली उरता तशी आमी एक 4 स्कुलांत ते इंट्रोड्यूस करचे एक मन विचार करता. तुम्ही सर्टिफिकेट कोर्स हय 10 hours 20 hours तशी स्टुडंटाक गेल्यार आणि भुरग्यांक केल्यार कोंकणीची जागृती बारी सुलभ जाता. ते विचार हे कित्याक कोंकणी तृतीय भाषा कित्याक घेवं का आलोचना पळोवन बघा एवढी ताळयो भेटया म्हणटा. भारी एक सुबीत कार्यक्रम कोंकणी उरोवच्याक एक भोव सुबीत आदी आदल्या अध्यक्षांनी तशेंच करून कोंकणी इस्कॉलांत हाडली तशेंच. भारी भारी बरो विषय. कुंबळे बाब तुम्ही या वेळार आता ते हांगा जागो मेळ्ळ्यातलो तिशीर व्हरता म्हणटा, तुम्ही घाल म्हणटात हांगा उरोवच्या काल व्हरतात तुम्ही. आतां हांगा उरयचे एक स्ವಂತ कಟ್ಟಡ जावका म्हळ्यार आशे आमकां आसता इता म्हळ्यार पुरा अकॅडमीक चढती मट्टा जाल्ला, कोंकणी अकॅडमी मात्र पावलो. हांगा जाल तितले ट्राय केल्ले मेळ्ळें ना म्हणटा न्ही. ह्या अंतू पूण एक जावका आमकां एक स्ವಂತ जावन एक जावका म्हळ्यार आशा आसता. तुम्ही काय करता तुम्ही स्ट्रॉंग होल्ड तशें उत्तर कन्नडांत जाल्यार जाता, दक्षिण कन्नडांत जाल्यार जाता. ओटू एक कोंकणी म्हळ्यार सगळे कर्नाटकांत पसरसून आसा. खंय एक जाल्यार कोंकणी लोकल कोंकणी लोकल तर थंय जाल्यार कोंकणी लोकल हांगा जाल्यार कोंकणी. उत्तर कन्नडा कोंकणी विंगडा, दक्षिण कन्नडा कोंकणी विंगडा, सगळे अखंड कर्नाटकाचे कोंकणी खातीर एक जावका पुरो सदस्य अध्यक्षाले अच्छा म्हळ्यार तुम्ही पुरो सदस्य एकमत करता कर्नाटका भितर खंय एक भवन जावका म्हळ्यार आशा. दक्षिण कन्नडाला जाता, उत्तर कन्नडांत जाता, विंगड खंय जाल्यार जाता. अकॅडमीचो अध्यक्ष आसा रवींद्रनाथ नाईक. आम्ही या सेशनाच्या कडेच्या अंक्याचेर आसा. नाईक बाब तुम्ही सांगा कोंकणी प्रोजेक्ट तुम्ही किती संदेश दुबयांत करता म्हणटात, दिल्लीत करता म्हणटात, बट समग्र रितीन तुमकां अवधी एकत्र येवची हय सांगा. आमगेल्या अवधीन तो आमी एक इतले साहित्यीक जावन एक पुस्तक प्रकट करचे, जनजागृती करचे, स्कुलाक कोंकणी तृतीय भाशे जागृती करचे, पेरंट्साक सांगचे तुम्ही स्कुलाक तुमगेल्या भुरग्याक तृतीय लँग्वेज हय आसा म्हणसान. अजून पर्यंत मस्तीतल्या स्कुलांत तृतीय भाशे ऑप्शनल सब्जेक्ट कोंकणी आसा म्हणसान कोणाक खबर ना, मस्त जन खबर ना. ते एक जागृती आमगेले विशेष जावन उत्तर कन्नड जिल्ल्या भितर हर एक पेपरांत माध्यमा भितर मस्तीतले उत्तर कन्नड जागृती जातीर आसा आता. ते एक व्हड विशय आमकां सिरसी त्या एरियांत हय हय ते एक लोक आता अकाडमी म्हणून सांगला कशी अकाडमी कशी तुमगेली कार्यवती कशी आसा जाल्ल्या वरवीं ते लाभ लाभ हय हय लाभ हांगा जाल्ल्यान हांगाच्या लोकांक कळना, फाटल्या इतल्या अध्यक्षांना हांगाच्या लोकांक कळना. तुम्ही जाल्ल्यान त्या एरियांत आतां कळ्ळें, खबर जाली म्हणजे तुम्ही. कुंबळे बाब तुम्ही तुमच्या गडी नाडांत ते कशें करतात? आता एक ती जागृती घराघरांचो दिवो घेवन येचे कोंकणीचे ते कशें करतात तुम्ही? नाही ते आता ऑलरेडी कशें म्हळ्यार पुरा घर कडेन कोंकणी उलयतलो क्रिश्चन जेवो या जेवो तांणी ऑलरेडी कोंकणी उलयता. म्हाका एक बेजार कसं म्हळ्यार केलो कडेन कसं जाला म्हळ्यार इंग्लीश मिडियमाक वच्चो न्हू, घरकड समेत कोंकणी उलोवचें उण केलं दय कर न्हू. ह्या पळयता दर्शकाला म्हगेली एक विनंती, तुम्ही इंग्लीश शिकया, कन्नड शिकया, कसलें शिकया, घरकड वाडचे चेडवाले व्हड जेव चेडवाले जाल तितले कोंकणी संस्कृती कोंकणी विशय तांकां तिळवळीक येवं तशी करायची, कोंकणी कार्यक्रम हाडायची म्हणून एक म्हगेले दय करून तुमगेले विनंती. कोंकणी भाषेंतले नेकेत्र या कार्यक्रमांत आमच्या मध्ये कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष रवींद्रनाथ नाईक आमच्या मध्ये आसलो. ताका आमी ह्या कार्यक्रमांत येवन बिफोर न्यूज हांगा लाईव्ह बसल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें म्हणटा. आमच्या सांगाता आदल्या 2 सेशनांनी आसलो नागेश अणवेकर तुमकां सांगता. कुंबळे लक्ष्मण प्रभू आमच्या सांगता आसत तुम्ही या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट केला, कोंकणीचे तुम्ही काम करता. तुमकांय देव बरें करूं. देव बरें करूं. वीक्षकांनो आमच्या सांगता तुम्ही रावल्यात या कोंकणीच्या मोगांत आणि अभिमानांत कोंकणी भाशेंतले नेकत्र या कार्यक्रमांत हर एक हप्त्यान आमच्या या नव्या नव्या सैऱ्यांक पळोवंक तुम्ही राखोर रावतात.
आनी तांणी उलोवचें हे उतर तांणी उलोवचो संदेश आनी तांणी घेवची मायेत तुमी मनांत घेतात आनी कोंकणी खातीर आमी समेस्त सांगास्ता काम करच्या खातीर ही एक देणगी जावन आमी मुखार सरून व्हरता कोंकणी भाशेंतली नेखेत्रा कार्यक्रमांत हर एक हप्त्याक रावा हर एक ब्रेस्तारा 7 ते 8 पर्यंत तुमचो रेमंड डेकोरेटर ताकोडे हांव देव बरें करूं.